नानी engkau diwiang tani kelia serupara ia kavya surye kastalia ulla sutri iktiva gita gaya nani engkau diwiang tani kelia serupara. Aici Misaia Berizauna Sată, Zalmadis Argamis Dita Ozzi de Souza, Reina Argamis Ditat Puja Jalan, Ambrose de Souza and Kutom, Ashwin Crystal Lobo and Kutom, Canada, Juliet de Souza, Luisa and Cecilia Conceição, Sneda de Souza, Joseph and Irene, Joseph and Rene, Teresa Oliveira and Kutom, Ujwal de Souza, Naveen and Babita, Cecilia Coutinho, B. Anandi Highland, Stephen Pinto Shomoga, Felix Coutinho, Hilda Saldana, Bori Balaki, Merila Katir Argamistitat, Suchitra de Souza, Jizubalka Argamistitat, Valerian, Ginella Santmayer and Kutom, Bori Balaki Katir, Justin Paul de Souza, Lakshmi Mumbai, Bori Balaki Katir Mistita, Tancha Balaki Katir Prema de Souza Mistita, Prateki Irada Katir Anchilla de Souza, Stanley Paul, Jacinta Rebello, Bore Balaki Katir Celestine Lobo, Prateki Irada Katir Lloyd and Sonia Montero, Terry Tauro Cyrilla Atmakatir Mistita, Terry Tauro, Philomena and Joseph Norona Chat Magatir, Rupa Montero, Lucy Sequeira Chat Magatir, Rita Rodriguez, Flora and Peter Rodriguez Chat Magatir, Matthew J. Lobacha at Magatir and Cyrilla Sur, Kutman Cyrilla Sur at Magatir, Praveen Coutinho, Naveen Raymond and Kutom, Cyrilla Kutman Cyrilla Surat Magatir, Saldana and Serao Kutom Mistita, Lawrence Serao Tacha, Shimbor Wasancha Zalmadis, Celestine Lobo, Cyrilla Surat Magatir, Walter Dessa, Stephen Dessa at Magatir, Argamistita Alex Norona, Yasur Iradegatiri, and Amcha Kaski Iradegatiri, Yamisa Chavelarami Magia. Bapache, Putacheni Pavit Atmeche Navi. Amen. Amcha Samyan Jesu Christa Jagurpa, Devaso Mo. आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आम्ही खरेजमाच्या काळार आसा. 40 दिसांची तयारी जेजूच्या मरणा जीवनपणाक अंतू खाली 12 दीस मात्र उरले. आम्ही कसली तयारी केल्या आणि असो उद्देश केलो, प्रत्येक जावन आमचे जिवीत बदलूंक, क्रिस्त सारखे आमचे जिवीत मांडून हाडूंक. जर तर आमी आनीकी ह्या विशयांत आमी तयारी फवती करून जर आमी ती तयारी करची. आयची मिसाची वाचपां आमकां सांगतात, कोण देवाच्या लागीं ह्या देवाच्या सांगाता जियेता ताका देव खंडीत सांडून घालिना. तो ताका राखता, ताका सांबाळता आणि ताचे जिवीती बदलूंक
तो कृपा आनी आदार दिता. ही आमच्या मोतीन दवरून आमची पदकां देव मुखार वळखून घेवया आनीक ताचे बोगसाणे मागोवन आमची काळजां मनां नितळ करन येमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जमया. हांव पदकी सोबदेदरा देवा तुमकां भोव बेनिनो म्हजो गुन्या उसा संतां मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुम्या काकूळट कर, काकूळट कर. सुम्या काकूळट कर, काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सुम्या काकूळट कर, काकूळट कर. सुम्या काकूळट कर, काकूळट कर. प्रार्थुया. भोवत्या आनी मैमेवान देवा तुजे मुखार कल्ती जावन आमी हें प्रार्थना करता. आमच्या सोडणीची परब लागीं पावत येता तर पाचकांचो गोठ वड्या भक्तीन आनी सुपळायेन संभ्रामूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांवें तांकां एक आज्ञा दिल्या, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परसां जातेल्यात. हांव तुमकां फरमयता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाच्या दारुणायेन ती चल्ली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुजे पुर्वजां इजिप्तांतले भायर सरले. त्या दिसांतावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाल्ले म्हूण नासता हांवें तुमचे लागीं सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडले. तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतरांक तांणी कान दिवंक ना. ती दारून रावली आनी आपल्या पुर्वजां प्रास स्पश्ट जाली. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परसा सर्वेस्पोर आपल्या देवाच्या उतरांक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता, विश्वासीपण नापयस जाला. हे उतर तांच्या तोंडांतले सरून गेले. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. तुमकां आयका
तुमची काळसार दारून करिनाका येया संतोषान सर्वेस पोराक उल्हास या आमच्या तरणाचे खडक सावन असलेल्या वाकण्या परका स्तुती करू ताची समोर येऊया गीता गायनाने ताची कीर्त गाव्या आज सर्वेस पोरासो ताळो तुमका आयका जाल्या तुमची काळसार दारून करिनाका येया सरपडून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवा उचीर दिंब्याने पोड्या तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो सांबाळता तो हिंड आज सर्वेस पोरासो ताळो तुमका आयका जाल्या तुमची काळसार दारून करिनाका आज सर्वेस पोरासो ताळो तुमका आयका जाल्या तुमची काळसार दारून करिनाका सगळ्या काळजान मुजीशी पाठिया कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी करता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता एक पोटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतालो देवसार भायर वेतास मोनो आसलो तो उलयलो तो व्हड लोक वीजमीत जालो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बिलसेबलाच्या शतेन तो जेवसार सडयता हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवच्या खातीर ताणें सर्गीन जावन एक कुना कर्ण दाखयचे म्हणाले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो अंतरजुजान वांटे पांटे जाल्ले खंयचेय राज विभाट जायनासतना रावना तशेंच घरा भितर वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवट जायनासतना रावना तेच बरी सैतानाचे पक्षाचे एकामेका उपराडटी जाल्यार ताचें राज उरचें कशें
हांव बेलसेबलाच्या शतेन देंवसार दांडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाच्या पदवेन दंडायतात अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हणून काडटले बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसार सोडयता जाल्यार दुबाविने देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायक वचून ताका सोलवयत जाल्यार ताका दैर दिवची सोर हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हज्या विरोधूच सई. जो कोण म्हजे सांगता पुंजायना तो निजायकी शिमटायता. देवाचें उतर ये क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत ताचे मिसांव सुरू केल्या उपरांत ह्या ताच्या मिसावाच्या वेळार सदांच तो 3 संगती करतालो. एक हर एक दिसा सकाळी आनी संजेर तो मागण्यांत करशितालो आनी बापाची खुशी कितें म्हणून समजून घेतालो आनी त्या प्रमाणे तो चलतालो. दुसरें, तो लोकांक शिकयतालो आनी जायतो लोक ताणें शिकोवन आयकून ताचो फाटलाव करतालो. आनी तिसरें, समार असर्याय तो करतालो आनी तांचे पैकी एक असर्या आज आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जेजू इतलो पोपुलर जावन येत आसतना जुदेवांक आनी प्रत्येक जाण फारिसेवांक बें उठलें व सगळ्या लोकांक आपणाशी ओडटा आनीक आमची समर्थस नाशें करता देखून आतां कितें म्हणी करी जाय, हाचे थंय कितें म्हणी सूख आमी सोदून काडी जाय, हें जावन आसलें तांचें प्रयत्न. कालच्या वांजेलांत आमी पळयलें ते जेजूक एक अपराधी करून पळयतात. तो देवाचे उपदेश पाळिना, देवाच्या उपदेशा विरोध आनी प्रोफेतान शिकयल्ल्या त्या संगती विरोध तो करता म्हणून देखून जेजून सांगलें हांव तशें करूंक येवना. तांणी कितें सांगलां की त्याच्या विशयंच आमी चड आनी चड ताचे वयर शिकोवन दिवंक मात्र न्ही, कोण पळय त्या शिकोवणे विरोध येता तांकां देवाचें बेसांव ना म्हणून सांगूंक हांवसर आयलां. देखून थंयसर तांकां सूख कांय मेळोवंक ना. आयच्या वांजेलांत ते सोदून काडटात वो कोणाच्या सक्तीन हे देंवसार दांडयता म्हणून. आनी थोडे म्हणाले देंवसाराचो मुखेली बेलसेबूल ताच्या पदवेन हें काम तो करता म्हणून. आनी जेजू तांकां सांगता तुमी उलोवच्याक अर्थ ना. आमचें स्वाभावीक लॉजीक कितें, स्वाभावीक मनशाचें चिंतप कितें आनी ताका एक उदाहरण तो दिता. एका झुजांत एक जनरल कमांडर ऑफ द आर्मी तो ताच्या शिसां विरोधूच तो चलत जाल्यार तांणी झुजांत जिखचें कशें. एका सैतानाच्या वडिलान सैतानाच्या व्हडल्या सैतानान धाकट्या सैतानाचेर पदवी कशी चलोवची, त्या दाळा ताच्या विरोधूच तेणें वावर जाय, तें खंडीत ना. तर आमकां एक सवाल उपजोवन बरो नीज जावन सैतान आसा गी, जेवसार आसा गी म्हणलें एक सवाल. थोडे म्हणटात जेवसार ना, थोडे म्हणटात सकट संगतीनी जेवसारच कितें जाल्यार जेवसारच म्हणटा आमी. पूण नीज जावन सैतान आसा गी, खंडीत जावन आसा.
कित्याक जेजूकच संवसारान सैतानान नाडला आनी जेजूनच जायत्या जाणांचे सैतान दांडयल्यात. सैतान आसा खंडीत, पूण जायते फावटी कितें जाता, कितेंय पीड आयल्यार आमी सैतानान जावनूच आयल्या म्हूण चिंता. ती सूख समजोनी जावन आसा. हांगासरच आमचे थंय जायते जण येतात पिडेंत आसचे ताचेर मागणें करूंक ह्या तांचे दैन सैतान ह्या सैतानाची पदवी काण उडोवंक. ते मागणे फळादीक जाता, कित्याक हर एका ह्या जागांक एक पदवी दिल्या इगज मातेन सैतानाक दांडोवंक. आदल्या कालार वॅटिकन सेकंडाच्या पयलें हर एका पदऱ्या बागी एक व्हडूच आसली सैतान दांडोवची. तर इगज मातेंत हे पदवी देवा जावनच आयल्या ती आमी उपाय करता. पूण सबार जाण हांगासर येवचे हांव पळयतां ते सैतान लागल्ले न्हय. ते सबार जण मानसीक पिडेचे दुसऱ्या पिडेचे जावन आसात. ताका हे मागणें उपकारता, पूण तांणी दुसऱ्या दोतोरांकडे वचूंक जाय, थंय जावन ताचे बरेपण जोडी जाय. पूण आमी ह्या सैतानाक ह्या सैतानाची पदवी आमी कशें पयस करची ते एक चिंता आमकां आसूंक पुरो. ते सुलाभ आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां जेरमाया प्रोफेत सांगता. आमच्या जिविता भितर दोन तरांचे थाळे आमी आयकता. कशें काय रेडिओंत दुसरे चॅनल आसात, आमी ते चॅनलां ऑन या आमी बदलयेत. तशेंच आमच्या जिवितांत दोन तरांचे ताळे आमी आयकता. आनी कसले ते ताळे? एक ताळो देवाचो ताळो. देखून मौनपणी केदाळ आमी देवा मुखार आमचे दोळे धांपून देवा मुखार आमची मोत दवरता, तर देवच आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आमकां सांगता कितें आमी करी जाय आनी कितें आमी करूंक नजो म्हूण. त्या ताळ्याक आमी फाळो दिता, त्या प्रमाणे आमी जियेता. खंडीत जावन देव आमकां सैताना जावन राखता. जावं प्रो ल्हान ल्हान संगती, म्हजें नितीचें जिवीत, म्हजें स्वताचें जिवीत, आमच्या घराण्यांत समाधान ना. घोवा कडेन, बायले कडेन, माय कडेन, आवय कडेन, भयणी कडेन, आनी तो ताळो तुका कितें सांगता ताचे कडेन वचून उलय. तो राग तूं दवरी नाका. ताका तां बक्षी कितले बटी समया हांवें बक्षीस जाय. हांवें 2-3 मुटी हांवें प्रयत्न केले, हांवें बक्षिलें, आनीक हांवेंच करी जाय गी. जेजून कितें सांगलां? सांत पेद्रूक म्हणालो, न्हय 7 पटी 70 आनी 7 पटी म्हळ्यार केदाळे तुवें बक्षीस जाय. तिची सूख ताची सूख जावंक पुरो, पूण तुका समाधान ना. देखून तो ताळो आमी आयकोनचो. आनी एक ताळो आसा, आनीक पेनान वच. ताका राग आयल्यार ताचो राग तूं काड, हगेन दवर, मोसोत दवर, ताचो विरोध कितें म्हूण कर. वो ताळो आमकां आयकता. जर तर आमी ताळो तो आयकता, आमी सैतानाच्या सांगातच वेता. तो सैतान मागीर आमकां सोडिना. तेका कितें आमी वायट चिंता तें चिंतप आमकां करणेक खारान जाता, आनी आमी केदाळ ती करणी करता गे आमचें जिवीत पिडार जाता. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमी निर्धार करया देवाचो जेजूचोच ताळो आयकोंक, त्या ताळ्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. कस जाल्यार आमकां नस जाल्यार, आनवार आयल्यार, पीड आशिना आयल्यार आमी भियेनासतना धैर्यान क्रिस्त सांगाता रावन ताचो ताळो आयकोन त्या ताळ्या प्रमाणे खंयचीच सकत आमचे वयर ताचे राजवाट चलोवंक शकना. तो जेजू आमकां सगळ्यांक राखोवन दी, सांबाळून दी. आमेन. Gurtang cha
तुहाचे जीवन तुका भेटून दिता सिवेच्या स्पिरितान आमकां बरोवन मागता बापा आमकां पाळटय दैवी तुझे बेसा कृपे आमकां नेटय पाळच्या तुझे मिसा बापा आमकां पाळटय दैवी तुझे बेसा कृपे आमकां नेटय पाळच्या तुझे मिसा. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. कनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोट्यापणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो खरें सूख तूं तांकां बसायताय देखून फोडकिऱ्या दादोसपणांत ती लबदान अशें कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन मासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदेदरांनी ससनाच्या देवा सवकडेनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ हो काळ सोडवोनेसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान सतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजां आमी तुका गायता. Daripada servespor tu serkani संसार भरला तुझ्यावर बाबा. उंचरकी तुकाचे जय सर्वेस्पराचे नावे एका थाकाचे. उंचरकी तुकाचे जय तुकाचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पवची. त्याच बरे जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, फातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वरावतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Mawat sagur pagotoya. Sumichi sumelo, sumichi sumelo, sumichi suciwa zana, upawarta subur, angi berkerta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत दमदुतां आनी सौकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदा बापा सबंधनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारान जाता. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्या नातरितेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सरपतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले, देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी.
मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी Fauna, Patriotras, Samotagay. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन.
थोडो वेळ मौन रावया. काळजांत आयिल्ल्या आमच्या जिजूक आमी अर्गां दिवया. मुगळा सोमया, तुजे थंय आसा वायटची झर, तुजे थंय आसा जिवीत, तुजे थंय आसा कृपा. तुका आमी सेवला आसता ह्या सकाळींच्या वेळा तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी वाकणता, तुजी आमी स्तुती करता. अर्गां तुका जिजू, ओगलाप तुका जिजू, महिमा तुका जिजू. तुझे थंय आसा वायची झर, सोम्या तुझे थंय आसा जिवीत, तुझे थंय आसा दया माया, सोम्या तुझे थंय आसा काकूळ. तुजे थंय आसा वायची झर, सोम्या तुजे थंय आसा जिवीत, तुजे थंय आसा दया माया, सोम्या तुजे थंय आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुझे थंय आसा दैवी कृपा, सोम्या तुझे थंय आसा संपसर, तुझे थंय आसा वाट जिवीत, सोम्या तुझे थंय आसा सोडवण. तुजे थंय आसा दैवी कृपा, सोम्या तुजे थंय आसा संवत्सर, तुजे थंय आसा वाट जिवीत, सोम्या तुजे थंय आसा सोडवण. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. प्रार्थया. प्रितीवान बापा, दैवीक जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय, ताच्या गटायन आमकां पदकांतली उबारून तुज्या कृपेंत मायपाचान सांबाळ, आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमच्या नव्या जिणयेचे दिसपडते सालींत दिसती पडोवन दी म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयकन बसात. येवच्या हप्त्याच्या शुक्रारा, सोनवार आनी आयतारा हांगासर कन्नड भाशेंत कॅरिस्मॅटीक रितीर आसतली आनी प्रवचक जावन डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटा हांगा तावन कन्नड ग्रुप येतलो. ही रितीर सकाळी 9:30 प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरां म्हणसर आसतली.
ह्या रितीर भरपूर फळ जोडूंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच ह्या रितीर विशांत तुमच्या इश्टा मंत्रांकी तिळसूंक तुमकां हांव उलो दितां. कोंकणी भाशेंत वस्ते रितीर ऋषिवना राणीपुरा हांगासर येवच्या हप्त्याच्या शुक्रारा 19 तारखेर सांजेर प्रारंभ जातली आनी ही रितीर आयतारा 21 तारखेर अखेर जातली. सांत आंतोनीचो आसरो जेपू हांगासर हर एक वर्सा जावचें तशें उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट येवच्या आयतारा सांजेर 5 वरार आसतली. हर एका शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार कुर्सा वाट आनी 6 वरार मीस आनी सांजे आयतारा सांजेर 5 वरार कुर्सा वाट आनी ताजे उपरांत मीस ह्याच देव मंदिरांत आसतलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी तशेंच जेजू बाळकाची आशिर्वादां. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. प्रागाच्या जेजू बाळकाचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा समी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरेच्या गजाली तो मनशाक पावलो. पिडा गुण करून देवी वयज म्हूण ताणें नेनेरान शिकयलो. जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणा जावन मनशाक तांच्या सर गजाली तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर ते सवां आमच्यो गरजो जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. तो केदाळे आमकां फावता. सबारांक ताणें बेसांवांनी भरलां. आमकांय आमच्या गरजेंत तो पावों दी म्हूण मागया. सांगाता म्हणया ये बगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडपी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उकारलेलो आसता. तुका पतये नेवलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी म्हज्या आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवचो पुत्र मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवचो पुत्र मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवचो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समधीचे संगत आश्रय आमकां तातूंत सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस जावं. आनी देवचो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समधीचे संगत आश्रय आमकां तातूंत सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस जावं. आनी देवचो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समधीचे संगत आश्रय आमकां तातूंत सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस जावं. आनी देवचो पुत्र मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जे पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक कागुर्तेची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सपडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले सर कस आनी निराश पावन तुजी कुमक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता वर्णूंच्या सदां सर्वता आमेन.
आमकां जेजू बळका दावन सबार देणी आनी उपकार मेळ्ळ्यात तसो आमी उपकार बावडचो. ही भोव तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची गज दिता काकुटी आमची दिता. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पतयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजोपांच्या इमाजी मरिपात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर तुज्या बळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सो स्तुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू. आमीन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुमे जियेतान राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्या सोपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादा वतूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां आदारता. प्रकाशा जेजू बळका करता लागी आनी पयस संगी सुद्या मामी तुजी दिता. तुझे बरीची येवकादा मागता. जेजू बळका आमकां विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ. माया ओखानांतली जी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव. जेजू बळका आमकां विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ. माया मोखाची धी कुरपेचे बेसांव धी आमकां कुरपेचे बेसांव. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वादी आमकां. आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र ग्रंथाचे लागीं. आमीन.